बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. बोगाळ बाबडीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय धर्म मुण्याचे संस्कार नेवदेशी पवित्र सभेन आमची गवणीक निगा जाता. धर्म मुण्यारी म्हणल्यार आमी सगळे यादनीक बिस्म साहेब जांकां देवान आपयल्यात आपलो वावर फुडें व्हरूंक आयज खेरीत भाशेन सगळ्या यादनिकां पासत मागुया ताणें जेजूचो पाटलाव करूंक आपले पुरशेक देवाशी लागीं हाडूंक आपल्या जिवितांतल्यान जेजूक गवाय दिवंक आनी वेता थंयसर जेजूचें नांव विस्तारूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. कोणा चिंतून तोंडा विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सुदास आंकवार बरें सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां विनोदी खरातून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. हे मिसां भेटयता डॉमिनिक आनी एंड्रिया फेर्नांदीस हांच्या इतिहासा पासत देवान तांचेर शुभ आशिर्वाद घालूंक तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मिसांत मागुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो भाग्योन तांदुनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या भाग्योन आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय.
ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या सासना. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हो विस्वास आमकां क्रिस्तांव उदेशी देवा मुखार आसा. आमचेत ओस्तोंगी आमी कितें केलां म्हूण सांगूंक आमी शकत ना, पूण आमची शक्ती देवा कडसून येता. ताणेंच आमकां नवे कराराचे फावो तसले सेवक केल्यात. हो करार म्हणल्यार अक्षरांनी बरयल्ल्या कायद्या नेमाचो न्हय, पूण आत्म्याचो. कित्याक अक्षरांनी बरयल्ले नेम कायदे मरण हाडटात, पूण आत्मो जिवीत दिता. फातरींचेर अक्षरांनी कातयल्ले मन्नाची सेवा इतली मोहिमेवन जावंक पावली की इस्रायलाचे पूत आनी धुवो मोजेसा मुखार नदर मारूंक शकनासले. कित्याक जोरूय ताचो पोरजोळ पालोवचो आसलो तोरूय ताचे मुखामोळ सगळेंच रसरसतालें. तर आत्म्याची सेवा कितली अदीक मोहिमेवन जावंक फावना. खरेंच खास हाडटा ती सेवा मोहिमेवन जाली, तर प्रमाणीकपण दिता ती सेवा कितली अदीक मोहिमेवन जावंक फावना. हे विशीं आमच्यान म्हणूंक येता की आतांची उत्तम मोहिमेक सोर केल्यार आदली मोहिमा कांयच न्हय आसली. नपयत जावचें आसलें ते मोहिमेक फाकलें जाल्यार तोखता तें कितलें अदीक मोहिमेक फाकोंक फावना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. सर्वेस्परां आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पायसणा मुखार साश्टांगी पडूंक नमस्कार करात. खरेंच तो पवित्र. जबाब सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. ताचे यादनिकी मदें मोजेस आनी आरोन आसले. ताचें नांव घेतोल्या मदें साम्युएल आसलो. ते ताका उलो मारीत आनी तो तांकां जाप दी. जबाब सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. कुपांच्या काम्यांतसून तांचे कडेन उलयतालो. ते ताची आज्ञा पाळटाले आनी ताची समृद्ध सांबाळटाले. जबाब सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. सर्वेस्परां आमच्या देवा, तूं तांकां जाप दितालोय आनी जोरी तांच्या गुन्यांवांक खास लायतालोय, तरी तूं देवा तांकां बक्षितालोय. जबाब सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. सर्वेस्परां आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पवित्र पर्वता मुखार साश्टांगी पडूंक नमस्कार करात. कित्याक सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. जबाब सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy. तुझे मार्ग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलूंक व्हर. Soy sorvespora, soy, sorvespora, soy, soy sorvespora, soy, sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची
Zuava pormore Jesu Christace shuvotoman. आपले दोळे स्वर्गार लावून जेजून म्हणलें, बापा, संवसारांतलें काडून तुवें म्हाका दिलाय त्या मनशाक हांवें तुजें नांव कोडीत केलें. तें तुजें आसलें आनी तुवें तें म्हाका दिलें आनी ताणें तुजें उतर सांबाळ्ळां. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचें न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता. तूं तांकां संवसारांतलें काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्ट्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचें न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलेले कर. तुजें उतर सोत. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलेले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता. Jesu Christace shuvoto महान हे. बोगाड बाबडीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय धर्म मुणयाराचे संस्कारणे उद्देशी पवित्र सभेन आमची गवणीक निगा जाता. धर्म मुणयारी म्हणल्यार पाद्री बिस्म साहेब जे आपल्या शेड्या पासत वावर करतात. आयज खेरीत भाशेन आमी तांचे पासत मागुया. जेजून पवित्र सभा घडली आनी हे पवित्र सभे वरवीं आपलो सडवळेंचो वावर फुडें व्हरपाक सगल्या संवसाराच्या शिमापुऱ्यान हो वावर परगट जावपाक आनी कितें भाशेन जेजून हे पवित्र सभेन मुणयारी नेमले, जावं वेगवेगळे वर्ग आसात, जावं बिस्म साहेब आसात, जावं याज्ञीक आसात, जावं दियाकन आसात आनी तांकां तांचेर पवित्र आत्मा धाडून ताणें हो आपलो सडवळेचो वावर फुडें व्हरपाक जायतीं वर्सां जालीं. जेजून ही पवित्र सभा स्थापल्यार पवित्र सभेचेर जायतीं वादळ मळां आयलीं, जायत्यो पिडा आयल्यो, जायते के भाशेन त्रास कश्ट आयले, इगर्जो मोडल्यो, लासून उडयल्यो, जायते मिशनरांक जिवेशी मारले. पूण आयज पर्यान ही पवित्र सभा तिरगोट आसा, कोणपाचेर बांदलेली आसा, ती खाला पडूंक ना. आनी खेरीत भाशेन हे देव मुणयारी हो जेजूचो वावर आपल्या जिवितान फुडें व्हरतात, पोरशेक जेजूशी लागीं हाडटात. बोगाळ बाबडीनो, एक देव मुणयारी म्हणल्यार कोण गाय, एक याज्ञीक म्हणल्यार कोण गाय. पयली सुवातेर एक याज्ञीक म्हणल्यार देवाच्या उतराचो मुणयारी जो आपल्या जिवितान उतर वाचता, नियाळटा आनी पोरशेक हो संदेश परगट करता. दुसरे सुवातेर एक याज्ञीक म्हणल्यार एक बरो गवळी जो आपल्या शेड्या पासत जीव दिता, शेड्या पासत वावुरता. आनी तिसरे सुवातेर एक याज्ञीक म्हणल्यार एक प्रवादी जो आपल्या जिवितान बरेपण परगट करता आनी वायटाचेर निशेध मारता. याज्ञिकाक देव आपयता आनी आपोवण्याक दोन जबाब आसात, होय म्हणूंक जाता आनी नाय म्हणूंक जाता. जेन्ना आमी होय म्हणटा आमी जिवितान जिखता, ना म्हणटा तेन्ना आमी जिवितान सांडटा. हे आपोवण्याक देवान जायत्या मनशाक आपयले, तांकां आपयले, तांकां संस्कारले, तांकां तिरायले. आनी खेरीत भाशेन याज्ञिकांनी आपले सगळे सोडून, घरदार सोडून जेजूचो पाटलाव केलो. जेजू पाटल्यान गेले
जिवितान त्याग भोगले आनी जिवितान ताणें जेजूक परगोट केलो, जेजूक गोवाय दिली. जिवीत सोंपें जावंक ना, जिवितान तांकां जायते त्रास भोगूंक पडले, पूण जेजूच्या आदारान ताणें आपल्या जिवितान हो वावर फुडें व्हेलो. मोगाळ बाबडीनो, हांवें म्हणलां एक यादनीक म्हणल्यार एक गवंडी, आनी एक गवंडी आपल्या शेड्या पासत जीव दिता, शेड्याक राखत सांबाळटा, शेड्याक बरो चरोव दिता, शेड्याक देवाचें उतर परगट करता. जी कोण पयस आसात तांकां लागीं हाडटा, तांकां देवाशी लागीं हाडटा आनी हे भाशेन आपल्या शेड्याची काळजी घेता. मोगाळ बाबडीनो, एक खंय यादनीक आसलेलो आनी हो यादनीक आपले फिरगोशेंत जायतो बरो वावर करी, पूण ताची पोरसां ताका जायते त्रास दिताली. आनीक एका दिसाक हो यादनीक निराशी जावन जेजूक अशें एक मागणें करता, म्हज्यान हो कुरीस व्हरूंक जायना, हांव इतलो बरो वावर करता तें पळोवन पर्यान म्हजी पोरसां म्हाका त्रास दितात. आनीक एका दिसाक ताका सपन पडटा आनी सपनान ताका जेजू दिश्टी पडटा आनी जेजू ताका म्हणटा, तुजो कुरीस घे आनी हांगासर दवर, हांगासर आनी जायते कुरीस आसात, तुका जाय तो एक कुरीस उबार. तो खंय आपलो कुरीस थंयसर दवरता आनी आपल्याक एक कुरीस सोदता. एक ल्हान कुरीस ताका मेळटा, पूण जाय तो जड आसलेलो तो परतून दवरता. एक लांब कुरीस घेता, पूण हो लांब कुरीस ताच्या भुजाचेर जायना. उपरांत ताका आनीक कुरीस मेळटा आनी तो म्हणटा, हो कुरीस म्हज्या भुजाचेर जाता. आनी तेन्ना तो जेजूक सांगता, म्हाका होच कुरीस जाय. आनी ताका जेजू म्हणटा, तुजोच कुरीस तो, कांय वेळा आदी तुवेंच थंयसर दवरलेलो तो. मोगाळ बाबडीनो, यादनिकाचें जिवीत सोंपें न्हय. यादनिकाच्या जिवितान जायते त्रास भोगूंक पडटा, जायते तांकां त्रास आटे बिटे येतात. जावं थोडे पावटी तांचें नांव पिड्यार करतात, जावं थोडे पावटी तांची पोरसां तांच्या वावराक तांकां हात बोट घालूंक दिना. हेरीच भाशेन आमी तांचे पासत मागुया, तांकां आमी आदार दिवया, तांकां आमी आमचो पाठिंबो दिवया, कारण मनशां मदें देवान तांकां विचून काडल्यात. हेरीच भाशेन देव मुड्यारी जावपाक, हो वावर फुडें व्हरपाक मागीर आंतोनेनूय देवाचो वावर आपल्या जिवितान फुडें व्हेलो. जायतीं वरांची वरां तो दिमी घालून मागणें करतालो, जेजू ताच्या हाताचेर खेळटालो, जायतो वेळ तो कुमसाराक बसतालो. आनीक एका दिसाक जेन्ना एके फिरगोशेन तो देवाचें उतर परगटूंक गेलो, लोकांनी खंय देवाच्या उतराची बेपर्वा केली, ताचें उतर आयकूंक ना आनी तो खंय थंयसर भायर सरून गेलो, एका दर्याचे वेळेर गेलो आनी थंयसर खंय शिकोण दिवंक लागलो. आनी तेन्ना खंय जायतीं नुस्तीं येवन देवाचें उतर आयकूंक लागलीं. मोगाळ बाबडीनो, आमी पोरसां कश्यो, आमी शेळयो कश्यो, आमकां सगल्यांक देवाचें उतर आयकूंक देवान आपयल्यांत आमचें जिवीत बदलूंक. आनी खेरीत भाशेन देवाचो वावर फुडें व्हरपाक आमकांय कायदो आसा. न्ही फकत यादनिकाचोच वावर तो, आमी पोरजेचोय वावर, देवाचो वावर आमच्या जिवितान फुडें व्हरूंक, तांच्या वावराक हात बोट घालूंक. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या शिव वर्तमान जेजू म्हणटा, हांव तांचे पासत मागतां, जे भाशेन ताणें म्हाका त्रास कशिल्ले, हांकांय ते त्रास कशे दितले, तांकांय जायते एके भाशेन पिडा कश्ट भोगूंक पडटले. पूण खेरीत भाशेन तूं तांकां राख आनी सांबाळ, तूं तांचे बरोबर राव. जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान मागीर पावलो म्हणटा, आमी सगल्यांनी आत्म्यान आमचें जिवीत जिवंक जाय. नुगे भाशेन संवसारी वंडावण्यान न्हय आमचे कुडीन जो कोण आत्म्यान चलता, देव ताचे बरोबर आसता, देव ताका राखता सांबाळटा. आनी मागीर पावलोन आपल्या जिवितान तो तसलेंच जिवीत जिवंक वावुरलो. जिवीत एके भाशेन जेजूक परगट करतना ताचें जिवीत सोंपें जावंक ना. ताका जिवितान जायते त्रास भोगूंक पडले, ताका मार घातलो, ताका बणकणीत घातलो, ताची बोट बुडली, एके भाशेन जिवितान ताणें जायते त्रास कशे अणभवले. पूण शेवटाक तो म्हणूक पावलो, धांवची आसली वाट हांव धांवलो, बरें झुजला, शेवट पर्यान हांवें भावार्थ राखला. आतां जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे सोबे जियेता. मागीर
जुवा मारिवियानी हो याज्ञिकाचो आस्कारी ताच्या जिविताचेर एक ल्हानसो नियाळ करुया. ताका आर्स म्हणटा त्या गांवान थंयसर धाडलो आनी त्या गांवचो लोक खंय वायट जिवीत जियेतालो, सोरो पियेतालो, नाच करून बेबदिकायेन आपलें जिवीत सारतालो. आनी हो याज्ञीक कितें करता काय, पयले स्वातेर आपले पोरजेक वचून भेट करता. तांचे एके भाशेन तांची प्रॉब्लम जाणा जाता. वरांच्या वराक कुमसाराक बसता, वराच्या वराक साती साक्रामेंता मुखार दिमी घालून मागणें करता. आपले पोरजे पासत ताणें आपलें जिवीत बदल्ल्या पुरो म्हूण. आनी सवकास सवकास लोक आपलें जिवीत बदलूंक लागता, इगोर्जेन येवंक लागता. हे भाशेन कुमसार देवाचो वावर फुडें व्हरूंक लागता. आनी खंय ती एके भाशेन ती फिरगोज न्हय फकत थंयचोच लोक पूण जायतो लोक ती फिरगोजेन येता कुमसार जावंक, एक भाशेन ताचें मार्गदर्शन घेवंक. मोगाळ बाबडीनो, दिसा दिसपट्टी आमचें जिवीत जियेतना आमी आमचो आदार, आमचो पाठिंबो आमच्या याज्ञिकाक दिवया. न्हय फकत ताणेंच तो वावर करूंक पूण आमी तांच्या वावराक हातबोट घालूंक, आमी जेजूचो वावर आमच्या जिवितांत फुडें व्हरूंक. आनी आयज खेरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतना पयले सुवातेर आमी आपोवण्या खातीर मागुया. ह्या आधुनीक संवसारान आपोवणी जायती उणी जाल्ली आसात. पाद्री वो माद्री जावपाक जायती तरणाटी भितर सरूंक जेजू म्हणटालो पीक जायतें आसा पूण वावर करपाक थोडे आसात. खेरीत भाशेन आपोवण्या खातीर मागुया. दुसरे सुवातेर ही आपोवणी आमी आमच्या कुटुंबान उत्पन्न करुया. आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी देवाचो मोग आमी घालुया. आनी तिसरे सुवातेर जी कोण सिमिनारीन शिकतात, जी कोण कॉन्वेंटान शिकतात, तांकां आमी दुडवांचो आदार, तांकां आमी आमच्या मागण्याचो आदार दिवंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमची इतेसावा आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या आपोवणेंतल्यान आपले पोरजेक देवाच्या मोगाचो रुपकार जावंक आनी आतांच्या काळाचे पोरजेक जेजूक लागीं हाडूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागुया. आमची आमच्या सगळ्या याज्ञिकांनी आपले मुन्यारपण एक तेवो म्हूण ओळखून ताची ओपुरबाय करूंक आनी आपली गवळीक नदर आपले पोरजेचेर दवरूंक आनी ताची निगा घेवंक तांकां बापाचें बळ मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागुया. ह्या त्रेजनांत आपले इतेसांव भेटयतल्या डॉमिनीक आनी एंड्रिया फेर्नांदीस हांकां मागलोलो उपकार फावो जावंक भागिवंत आंतोनीचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागुया. आमची बो मोगाळ बापा,
दोयेंनी आमची मागणी आयकून घे आनी आमी आमच्या जिवितान जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक उतरां कुन्यांतल्यान ताका परगटूंक गोवाय दिवंक तूंच आमकां आदार दी त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं गाना तयारी वेळार आमी गायन करुया C38 पेज नंबर 44 C38 तुकाच बाबा सोर मोशे दिगा तुका एकारे तुकाच सोता सोर मोशे तुझे से गोलगाशे मोचे आगे मोचे पाएगे स्वीकार म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें शाबूड मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयले आमच्या नातें पवित्र विचारपाक सगळे कोणवाड्या बापा बागयोन आंतोनीक भेटयलेल्या दिसाक तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय सावन जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान समोर पिताव हें आमचें बलिदान तुका मानशाक आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत सुफळ जावच्याक निर्मळ आनी कोतकोतीत मोगान भरलेल्या काळजांनी ही भेटवणी करूंक आमकां आदार दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातून तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस समोरमूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्या उजरायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूता आनी भक्त संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी
ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचे भक्षणी मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगड्याच साक करात Bavartaco gudpor gotuja. Jesu melo, Jesu život zala. Jesu melo, Jesu život zala. Jesu novia pedolo. Jesu novia बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडणची खास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची करून रगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझे पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवंत सुजे बागिवंत आंतोन बागिवंत दोर्मृता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपडा सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं दिर्गेवर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजे राय समखायो तुजी कशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां थाळणे पडोवन दिवं नाका सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सिटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या सासना
सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवी आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची कापूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची कापूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी. तुमी ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फफना उंचे एका सुत्रान म्हाका भलायकी. आमी जेजूक शोक वेतना गायन करुया. D45 पेज नंबर 73. D45. Christi, Lord.
प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, ह्या दिसाक आमचे सोमयाचे कुडीन आनी रोगतान आमकां तुवें दादोशी केले. ह्या पवित्र जेवणा उद्देशी आनी हातूंत तुज्या भोगता बरी ह्या संवसाराच्या काळुकांतल्यान सर्गीचे वाटेन नीट चलून वचूंक तुज्या स्वताचो उजवाड आमकां दी. आनी ताळल्या आडकोडी मदें तुका विस्वाशी रावूंक तुज्या बोडान आमकां थीर कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. बसुया. चोत्रायदोरची ह्या म्हयन्याचे 24 तारखेर मुंगणार पडटा बागयोन जुआं बातिस्ताची परब. त्या दिसाक सांजे वेळार आमचे इगोर्जे फुडल्यान एक व्हडलो सांव जोआंचो समारंभ जाता आनी ताका लागून आमचे इगोर्जेन त्या दिसाक सांजेचे 4:30 वाजताचे मीस आसचें ना. पूण आमी सकाळीं एक मीस वाडयलां आनी त्या दिसाक मिसाचो वेळ हे परी पयले मीस 5:30 वाजता, दुसरे मीस 6:30 वाजता 6:45 वाजता इंग्लिशींतल्यान, तिसरे मीस 8 वाजता आनी चवथे मीस 9:30 वाजता. सांजे वेळार मीस आसचें ना. त्रेजेनाच्या मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 5:30 वाजता, 6:45 वाजता इंग्लिशींतल्यान, 8 वाजता, 9:30 वाजता आनी सांजेच्या 4:30 वाजता. कोणाकूय मिसाची इंतेसां भेटोवंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफीस उक्तें आसा थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सोविनियर रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसिन आसतलो. मिसा चलता आसतना आनी मिसा भायर लेगून तो कुमसुदरींत हाजीर आसतलो. तशेंच सिस्टर सेंड्रा कोंकणींतल्यान कावन्सिलींग करतली बुधवार, ब्रेस्तार आनी शुक्रार पर्यान, आनी फादर दानम इंग्लिशींतल्यान कावन्सिलींग करतलो. त्रेजनाच्या सगळ्या दिसांनी तुमी तांचेशी वेचें. जुनाचे 13वेर शुक्रार बागयोंत आंतोनीचो पोरबेचो दीस. त्या दिसाक सांजे 4:30 वरांच्या मिसा उपरांत बागयोंत आंतोनीची इमाज सिओलचे आख्खे फिरगोशेन आमी भोंवडायतले. खुंयच्यान वेतली हाची बारीकसाण आमी वॉट्सॅपाचेर धाडटले. जुनाचे 14वेर सोनवार बागयोंत आंतोनीच्या त्रेजनाचो निमाणो दीस. त्या दिसाक सदांची परी सकाळीं मिसा आनी सांजेचे 4:30 वरांचे मिसा उपरांत 6 वरांचेर आमचें वेस्त आसतलें. त्या दिसाक 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस आसचें ना. जुनाचे 15वेर आयतार बागयोन आंतोनीचे पोरबेचो दीस. मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 5:30 वाजता, 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान, 8:30 वाजता आनी दोबाशीक मीस 10 वाजता. पोरबे दिसाक सांजे वेळार मीस आसचें ना. बागयोन आंतोनीचे पोरबे दिसाक तियात्र आसतलो जाचें नांव संवसारांत आसतना.
बरोवन आनी डायरेक्ट प्रिंट जेकब जो जातलो आमचे इगोर्जेच्या कंपाउंडार सांजेच्या 7:15 वाजता टिकेट्यो घेवन तुमी हो तियात्र पळोवचो. इगोर्जेक तुमी येता तेन्ना मर्यादेचें न्हेसण घालून येवचें. इगोर्ज एक फॅशन शो हो एक फॅशन परेड करपाचो जागो न्हय. देवाच्या घराक मान आनी रेस्पेद आसा. दुसऱ्या फुडल्यान आमी रेस्पेदान भोवंक जाय. ताका लागून इगोर्जेन बरे भाशेन आमी न्हेसून येवया. इगोर्जेक मान आनी रेस्पेद दिवया. दारपणा पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेदूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भागिवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्म दिता. कोर मोचें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर मोशें मोन जाणवायेन. पेटोय मोशें काडीस प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती मोच्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता. आनी मोशें कोती बोरीत काडीस तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरोवशान रावता. भागिवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणरा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजें हुस्के आनी खोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजोक त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळून घे. उसोऱ्याच्या भागिवंत आंतोन तुका उलो मारतल्याक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोडाय आनी कोणवडाय तोणाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडेऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गुण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या उजळाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं दमन आसतना विनोदी कर. आमेन.
आमी शेवटाक गायन करूया U25 पेज नंबर 243 U25. Lucia